बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणी भावने तुमकां सगल्यांक ह्या मिसा भेटेन वांटून घेतल्यांक मागीर मोगस येवकार. ह्या मिसांत जुझा इलियस आनी एडविजीस विएगस ह्या आमच्या भावबसत मागता सर्गीच्या बापान आपले शांतीन आपले विसवान तांकां घेवंक. तशेंच मागुया आज सेबास्टियान दी कॉस्ता हो आमचो बाबलो वाडदीस समोर आमता कुडी आत्म्याची भलायकी हे आमचे भावाक फावो जावं. तशेंच जुआंव आनी रेजिना आमची भाव भयणां आज आपल्या लग्नाचो 50वो गोल्डन जुबली 50वो वार्षिक दीस 50th गोल्डन जुबली 50th वेडिंग एनिवर्सरी संभ्रमतात. तांकां बरी भलायकी आनी देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटो घेवंक तयार जावंक असोकताय आमची ओळखून देवाचे आनी एकामेकाचे बक्षणे मागुया. हांव पातकी सर्पोद्वेदार देवाक आनी तुमकां भावनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सौभाग्यान सदांच पाड मरेक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजी खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पोद्वेदार देव आमची काकूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को, क्रिस्ता काकूत को, क्रिस्ता काकूत को, सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमचे देवा, तुजी मोगाची भुरगीं हे वेदी भोंवतणी एकठांय जावन आमचेच मना काळजाची आमी तुका भेटवणी करता. दिसान दीस आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावं आनी तुजें सवें आमी सदांच संतोशी आसूं. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप.
त्या दिसांनी कोण एकलो दाविदाक एक निरोप घेवन आयलो. इस्रायलिताची काळजां आतां आपसलोवाचे वाटेन आसात. तेन्ना जेरुसाल्याक आपणा बरोबर आसलेल्या सगळ्या आपल्या सेवकांक दाविदान म्हणलें, पळून वचूंक तयार जायात, नाजाल्यार आमी आनसालावाचे हातांत पडटले. जाता तितले बेगीन आमी हांगासरले वचुया, नाजाल्यार तो आमची पाट दवरून आमचेर नोश्ट हाडटलो आनी तलवारीन आमच्या शाराचें निसंतन करतलो. देखून दावीद रडत रडत आनी आपले माथें दांपून आनी बेश्ट्या पांयांनी जैतुनाच्या दोंगराची वाट चोडूंक लागलो. तेच परी ताचे बरोबरचेय आपले माथें दांपून रडत रडत वेताले. दावीद बाहुरीम म्हणटाय थंय पावतकूच सावलाच्या वांगडाचो एक मनीस आयलो. तो जेराचो पूत शिमे. तो दाविदाचेर शिराप घालतालो. मागीर ताचेर आनी ताच्या सेवकाचेर फातर शेवटूंक लागलो. तेन्ना सगळो लोक आनी बलिश्ट झुजारी राजाच्या दाव्याक आनी उजव्याक रावले. शिमे असो शिराप घालतालो, हांगा दिश्टीच पडो नाकाय, नश्ट्या आनी रोगतान भरलेल्या मनशा. सामुलाच्या गोरानाचें रोगोत तुका सर्वेस्परान बुजोशी केलां, कित्याक सावलूचे राज तुवें काण घेतलें आनी सर्वेस्परान तें तुज्या पुताक आपसलावांक दिलें. तुज्याच नशिबांतलें तुका आतां फावो जाता, कित्याक तूं रोगतान भरलेलो मनीस. जरुराचे पुता अभिशायन राजाक विचारलें, हे मेलोलें सुणें राजाचेर म्हज्या दोनयांचेर शिराप घालपाक कोण? वचून म्हाका ताची तकलीच कातून दी. राजान म्हणलें, जरुयाचे पुतानो, तो म्हजेर शिराप घालता जाल्यार घालून दी. तें म्हाका आनी तुमकां कित्याक पडलां? दाविदाचेर शिराप घालचें अशें जर सर्वेस्परान ताका सांगलें, हें तुवें कित्याक केलें अशें कोणाचें विचारूंक येता. दाविदान अभिशायेक आनी आपल्या सगळ्या सेवकांक म्हणलें, म्हज्या रोगताचो पूत म्हजो जीव काडूंक सोदता जाल्यार ओ बेंजामीत आतां कितें करचो ना? म्हजेर शिराप घालून दी, कित्याक सर्वेस्परान अशें निर्मिलां. म्हजी कोंती दुखींचेर नदर घालून सवेस्पोर घोडये आयचो शिराप बऱ्यान फारीक करीत. अशें उलोवन दावीद आनी ताचे मनीस आपले वाटेक लागले. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडपकार. देवाचे उतराक आमचो जबाब जावन दी. उठ सर्वेस्परा म्हाका निवार म्हज्या देवा. म्हणुया, उठ सर्वेस्परा म्हाका निवार म्हज्या देवा. खूब खूब सर्वेस्परा जाल्यांत म्हजे दुस्मान. म्हजे विरूद उप्रासतात ते अदीक अदीक चडटात. कितलो लोक म्हजे विशीं म्हणटा, ताच्या देवाचो ताका आदार ना. जबाब, उठ सर्वेस्परा म्हाका निवार म्हज्या देवा. पूण सर्वेस्परा म्हजो जीव राखूंक तूंच म्हजो दाळ. तूं म्हजो जोयताचो प्रवास. तूंच म्हजी तकली उबारून दवरताय. सर्वेस्पराक हांव व्हडल्यान उलो मारतां. आपल्या पवित्र पर्वतार्थान तो जाप दिता. जबाब, उठ सर्वेस्परा म्हाका निवार म्हज्या देवा. देखून आड पडटा, सुस्त न्हिदता आनी उठ्ठा, कित्याक सर्वेस्पोर म्हाका सांबाळटा. हजारांनी लोक म्हाका आतां वेळो घालून तरी हांव भियेना. उठ सर्वेस्परा म्हाका निवार म्हज्या देवा. जबाब, उठ सर्वेस्परा म्हाका निवार म्हज्या देवा. उद्गार. सर्वेस्वरांचोय, सर्वेस्वरांचोय, सर्वेस्वरांचोय सोय. सर्वेस्वरांचोय, सर्वेस्वरांचोय, सर्वेस्वरांचोय सोय. एक ओड
राष्ट्रवादी आमचे मोदें उपसलो आनी देव आपले पोरचेक मेळोंक आयलो. सर्वेस्वराचोय 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू आनी ताचे शीस दर्याचे पेलतोडी जे नाझरेंतच्या मुल्कांत पावले आनी तो ओड्यांतलो भायर सोदतच मेळो आत्मो बसलोलो एक मनीस समाधींतलो भायर सरून रोखडोच ताका मेळूंक आयलो. ताणें समाधींनी आपलें बिराड केल्लें आनी सांखळींनी लेगून कोणाच्यानूच ताका बांदूंक जायनासलें, कित्याक तो सोबार पावटी ताका खोळ्यांनी आनी सांकळ्यांनी बांदलोलो, पूण ताणें सांखळी तोडल्यो आनी खोळे मोडून उडयले. कोणाच्याच ताचे दोमावंक जायनासलें. दीस रात उयेली मारून आनी आपणाकूच फातरांनी धाडावून तो सदांच समाधींनी आनी दोंगरांनी आसतालो. पयसतान जेजूक पळोवन तो धांवन आयलो. ताचे मुखार सर पडलो आनी व्हडल्यान बोब मारून ताणें म्हळें, जेजू, भोव व्हडत्या देवाच्या पुता, म्हजे कडेन तुका कसलें काम आसा? देवाच्यान हांव तुका विनंती करतां, म्हाका दोगदाय नाका. कित्याक जेजू ताका म्हणटालो, मेळ्या आत्म्या हे मनशा वेलो भायर सर. आनी जेजून ताका विचारलें, तुजें नांव कितें? आनी ताणें ताका जाप दिली, म्हजें नांव सेनबाग, कित्याक आमी खूब जाण. आनी आपणाक मुल्का भायर घालिनाका म्हूण तो ताचे कडेन जोबोर प्रार्थून मागतालो. थंय दोंगरा लागीं दुकरांचो एक व्हडलो इंड चरतालो आनी मेळ्या आत्मे ताचे लागीं अशें मागूंक लागले, आमकां त्या दुकरांनी धाड, तांचे भितर आमकां वचून रिगून दी. आनी जेजून ताका रोजा दिली. ते मेळ्या आत्मे भायर सरून दुकरांनी रिगले आनी सुमार 2000 दुकरांचो एक आख्खो इंड ओड नेटान धांवलो आनी उंच वचून कोडशा वेल्यान उडकी मारून उदकांत बुसकोळून मेलो. तांचे राखणे पळून गेले आनी नोगरांत आनी शेतां मोळ्यांनी तांणी ही खबर कोडीत केली. आनी कितें जालां तें लोक पळोवंक आयलो आनी जो जेजू अशें येवन देंवचार कोश्टायतालो ते मनशाक थंय बसलोलो, आंगावली न्हेसलोलो आनी तकलेन सारको जाल्लो पळोवन ती घाबरली. देंवचार बसलेल्याक कितें घडलें आनी दुकरां विशीं कितें जालें तें दोळ्यांनी पळयलें आनी हेरांक सांगलें. तेन्ना लोक आपल्या मुल्कांतलो ताका भायर सरून वच म्हूण जेजू कडेन मागूंक लागलो. आनी तो ओड्यार चडटाना देंवचारान कोश्टायतलो तो मनीस आपणाक तांचे सांगता रावंक दी म्हूण मागूंक लागलो. पूण जेजून दिलें ना आनी ताका सांगलें, तुज्या घराच्या लोकांशी वच आनी सर्वेस्परान आपले काकुतीन केद्यो व्हडल्यो वस्तू तुजे खातीर केल्यो त्यो तांकां सांग. तो गेलो आनी जेजून आपणाक खातीर केल्ल्यो व्हडल्यो कोडण्यो केल्यो त्यो देखापोलींत परगटूंक लागलो आनी सगळीं अजाप जातालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावनो, आयचे देवाचें उतर आमकां
संदेश दिता. पयले वाचपांत दाविदाचोच पूत अबसलोम ताचेर विरुद्ध जाता. दावीद देवाचो किरीत सेवक, दावीद देवाचो इश्ट, दाविदाक देव आपलो पूत म्हणून. आनी ताचो पूत अबसलोम दाविदाची राजवटकीचेर नजर मारून दाविदाचो जीव काडूंक सोदता. दावीद एके भाशेन आपल्याच राज्यांतलो पडून वेता, कित्याक अबसलोम आपली फौज तयार करता दाविदाचेर झुजूंक. आनी मागीर आमी आयकतले हांव अबसलोम मरता आनी दावीद आपल्या पुता खातीर दूख करता. एके वाटेन अबसलोम रागिस्त आपल्या बापायचो आनी ताच्या सांगाताक आसलेल्यांचो जीव काडूंक पुरायन भियेना. देवान मागलेल्याचेर हात उखलूंक तो सोदता. आनी परतेन जाल्यार दावीद अबसलोमाक आनी ताचे बाराबर वावतेल्यांक कांयच वायट करिना. आपल्या बाराबरच्यांक सांगता, आमी पडून या, आमी तांच्या हातान पडचे न्हय, आमी आमचो जीव वाटावया. भाव भयणीनो, आमच्या दिसा दिसपट्टे जिवितांत अशेंच कितें घडटा. बाटामेसांक लागून, क्रेस्कायेक लागून भाव आवय बापूय आनी भुरगीं जायते फावटी एकामेकाचेर चिडलेलीं दिसतात. धाकटुले आमचे येत बोटपोटाक लागून आमी संबंद तोडूंक तयार आसा. कितल्यो केशी, कोट्टींनी भाव फामिलीची वांगडी झुजतात, झगडटात. कितलींशीं वर्सां कोणाकूच तार ना. अशेंच कितें आमचें जिवीत. दुसऱ्या वाचपान काय बरें आमी आयकलां, हो देवचार बसुल्लो जाका जेजू बरो करता, तो जेजूक सांगता, हांव तुमचे बरोबर येता. तो इतलो खुशाल, इतलो उपकारी, इतलो दादोशी, इतलो काळ देवचारान ताका आपलो गुलाम केल्लो, सांकड्यांनी खोड्यांनी बांदून दवरलेलो. ताका खरें मेकळेपण मेळटा तेन्ना तो जेजूचो पाटलाव करूंक सोदता. आय वॉन्ट टू बी युअर फॉलोवर, हांव तुज्या फाटल्यान येवंक सोदता. पूण जेजू कितें करता? जेजू ताका येवंक दिना. जेजू ताका धाडटा, वच आनी जें कितें तुवें अणभवलां तें दुसऱ्यांक सांग. म्हजे बरोबर येनाका, पूण म्हजो शीस जा. कितें करूं? देवाची मोहिमा परगटूं. देवाचें बरेंपण तुवें अणभवलां तें दुसऱ्यांक सांगू. आनी देखून भाग्योन मार्क म्हणटा, जेजून ताका ताच्या घरांत धाडलो. तुजे घराच्या लोकांशी वच आनी सर्वेश्वरान आपले काकुतीन कितें व्हडल्यो वस्तू तुजे थंय केल्यो त्यो तांकां सांग. भाव भयणीनो, प्रत्येक मिसांत आमी वांटो घेता तेन्ना देवाचो मोग, दया, काकूत, बरेंपण अणभवता. आनी हेंच आमी दुसऱ्यांक सांगूंक जाय. आमी ताचे बरे खबरेचे गोवाय जावंक जाय. हांवें कितें अणभवलां, देवान म्हजे सगळे व्हड वस्तू केल्यात, त्यो हांवें दुसऱ्याक परगटूंक जाय. हे भाशेन आमी जेजूचे शीस आयच्या समाजाक जावंक वावुरता. आयज घरा वयता आसतना मनान धरुया, आमी आयकले सगळे कितल्यो व्हडल्यो वस्तू देवान केल्यात. आमचें जिवितूच एक व्हडली मिलाग. आमकां आज पर्यंत भलायकेन सांबाळल्यात. कितले फावटी सगळे तरेचे वायटा विघ्नांतलो तो आमकां राखता. आमी ह्या देवचार बसलेल्या आनी जेजून बरो केल्ल्या मनशा भाशेन देवाची वाखाणणी करीत
देवान आमचे सवय केल्ल्यो बऱ्यो वस्तू दुसऱ्यांक सांगीत आमी आमचे जिवीत बाबार्थाचे मोगाचे आनी सेवे चाकरेचे अदीक आनी अदीक फुलोवया. भेटून एक आमी गायन गावया. भेटयता ही आमची दाना. C11 पान 32. C11 पेज 32. भेटयता ही आमची दाना, त्याचबरोबर आमची जितना, mandato slicor वरदाना, odor somia ancilona, vita tu cavura vola, odor ancisce d'amora, odor corciato di vola, magdao abitu cibara, dentro i dai ancilana, gazvoro volanci cittadina, mandato slicor vordana, odor somia ancilona, ovur borsani rana, allatu gai vordana, svikar koni deni dana, oglon kordi sordi mana, betroi gai ancilana, त्याचबरोबर आमची चिकना, mandato slicor vordana, odor somia ancilona. बरी भावंडो आमचें बलिदान सोदपदविदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेन आमच्या आणि आख्खे पवित्र सभेच्या सर्वेस्पर मानून घेऊन. मोगाळ बापा, आमी तुजीं भुरगीं हे बेदीचेर हाडून दवरता ती देणी तूं स्विकार कर. आनी दिसा दिसा आमच्या जिवितांत तूं कोत्ताय तीं अजापां ओळखून सदांच तुका आमचें जिवीत एक दिनोत्तर वाखणणेचें बलिदान जावंक निर्मी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्विदल आनी शासनाचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्वर तूं, सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवीन येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इनेणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची.
तेच परी जेवण जातोस आणि कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हळे, तुम्ही समेस्त घेयात आणि अंतलें पियात म्हजे रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कोरोराचे हें रोगत पातकंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबर्ताचो गूट पोरगुटुया. जेजू मेलो. Milo, Jesu Chilon Sala, Jesu Novare Tolo, बाप्पा जिच्या मरणाचो आनी पुरो जिवंतपणाचो आमी भक्तीपुणी उगडास करता. जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विश जालेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबान, सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमचे बामणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, हे मिसा बिटीन भक्तीन वांटो घेतल्यांची, आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा बिटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची आनी आमचे माय सांगाती, तिचो पोती भाग्योन जुसे, भाग्योन दोंडूत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिंगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर शास्त्राचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक जेजून आमकां शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान सगळे ताच्या बरेपणा खातीर, सगळे उपकारा खातीर आनी भोव करून आमच्या जिविताचे श्रेश्ठ देण्या खातीर बापाक दिन वासून म्हणुया. आमचे बापा, Vasugiccia, Tushe Naam Pavitsa, Tushe Rai Samkayo, Tushe Goshi Sorga Sata, Tushe Sosransa, Amso Dispoto Gras El Samkadi, Ani Ami Amchi Splelian Bukshita, Tushe Amchi Patka Bugus, Ani Amka Talin Pudu Dunaka, Levaitanli Amka Nivar. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपात कंदी सुटय आनी सोराकांदांतली वाटाय. कित्याक प्रस्वतकी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. तुमी ह्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मुतांक म्हळी, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एक कोटान सांबाळ, जो जियेता राजूर चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जिवन जेजूची शांती सोदन काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सोबत आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. देवाशिशे देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले, आमची कागद कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले, आमची कागद कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. वस्तो जेजू जाणें देंवचार बसुल्ल्याक ताचे सगळे सांकड्यांतलो मेकळो केलो. वस्तो जेजू जाणें ताका पाठयलो. देवाचे कवतीत करता तूं वांकणीत तुजे घरा वच. वस्तो जेजू आज आमकां जेवणान आपल्या पोसता. सदांच ताच्या उपकारांत आमी आसूं.
ताची बरी कर्तृत्वां ताची आमी थांबून आसतना घेता ती देणी दुसऱ्यांक कोडीत करूं. हेजे तुजे जेवणांत आतां वांटो घेतिल्ली आमी सुभागी. सुमयाते म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया. सोमया जेजू ये ये. D 30 8 5 7 आणि 8. D 38 पेज 68. सोमया जेजू येदू ये आमच्या काळजान रावूं घे. सोमया जेजू येदू ये आमच्या काळजान रावूं घे. बाप्पा कडसून देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय. सासणान तुजे येवजण जाले आमचे मोने भिरांत करचे. सोमया जेजू येदू ये आमच्या काळजान रावूं घे. सोमया जेजू येदू ये आमच्या काळजान रावूं घे. मुख्याक सोयरान घालतो जालोय तक्रारू दिसली पडलोय. आमची बाकां कांदूड उडयतात शांती तुजी आमकां वंटाय. सोमया जेजू येदू ये आमच्या काळजान रावूं घे. सोमया जेजू येदू ये आमच्या काळजान रावूं घे. प्रार्थुया. देवा आमचे मोगाळ बाप्पा, सोडवणीच्या जेवणांत तुजें जिवीत तूं आमकां दिताय आनी सासणाच्या सुखाक पावूंक आमकां आदार फाव करताय. हे तुजे देण्या वरवीं खरो भावार्थ सदांच तीर उरूं वाडत वचूं आनी तुवें आमचे सगळे केल्ले उपकारां खातीर आमी सदांच तुका वाखाणूंक पावूं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. आमेन. आज सांजे 3 वरांचेर मॅक्सिमो आमचो भाव जो अंतरला ताचो इंतेर मॅक्सिमो गॉमिस्ट आज 3 वरांचेर. ते उपरांत आमचे कॅरिझमॅटीक प्रेयर मिटिंगाची जमात आनी ते उपरांत गोल्डन जुबली गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ जिओ आनी रेजिना. फाल्यां भाऊ भयणीनो मंगळार फाल्यां शांतीचो दीस आमच्या भारतांत. आमच्या भारताचो बापूजी देशाचो वरिश्ठ फुडारी महात्मा गांधीक मारलो तो दीस. आमी शांतीचो दीस कसो पाळटा मागुया आमच्या देशांत सगळ्याक शांती वसून भोव करून आमच्या फुडाऱ्यांक आमच्या देशाच्या राजकारभाऱ्यांक
हें व्हडलें शांतीचें देणें तांकां मेळूं. भारताचेर नदर मारल्यार आमचेच बोंगू म्हणपाचे अशे दीस आयले. मागुया सगल्याक आमी शांतीन, एकचारान, मोगान, सहभागिरीपणान हो देश सोबीत देश आमचो आमी देशाचे नागरीक कशे जियो. दुसरे सुवातेर फाल्यां 6:30 वरांचेर आमचें 5th सेशन, निमाणें सेशन PPCचें. मागुया फाल्यां फादर हेनरी फाल्कांव आमचे बरोबर आसतलो. बरे भाशेन सगल्यांनी ह्या सेशनांत वांटो घेवंक आनी मागीर येता ते मंगळाराक आमचो धाकटलो रितीर आनी आनीक इलेक्शन्स टू द PPC आसतली. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आनी सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. सर्वेस्पराक आर्गां दियात. E10 पान 202. E10 पेज 82. एकाच नावाडगान आमी चलच्यात, आपल्या मोगाचे गोवाय जावच्यात. आपणा सारकेली आमी वाटच्यात, घालतांव काळजांनी आपलो वाटो. आपणा सारकेली आमी वाटच्यात, घालतांव काळजांनी आपलो वाटो. सर्वेस्परा आपलो आमकां दिता. सर्वेस्परा